ಪ್ರಾಯ ಎತ್ತನಾಚಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತೂ दोन्ही हात वचून मनस्थैर्य कळून घेनाशी वापास एक जीवन निर्माण करचे भारी एक साधन तसले एक अदम्य कोंकणी चैतन्य आमगे लोटो आज स्टुडियोन तसची तांगेल नाव आसा श्री गणेश कामत मुडबिद्रे. गणेश माम तुमकां हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. तुमी तुमगेल सान प्रायरीची म्हणटना एक 23 इयर्स म्हणटनाची तुमगेले एक एक्सिडेंटान तूं कळून घेतले हात दोनी म्हूण हांव आयकलो. कसं जाल्लें, कशी एक्सिडेंट जाल्लें, कसं जाल्लें तें पुरो आमकां थोडें सांगायचें. हांव म्हळ्यार एक संची क्लास शिकलो तितलेच. तेन्ना बारीक कश्टार आसली जिवन, भाड्या घरार आशिल्लींची तशी जिवन बारीक कश्टार, तशी कामां म्हूण सरवलो. तशीच एक 10 वर्सां तांच्या कामांत आशिल्लो. तशीच एक दीस काम करतना एक फेडलायट क्रिकेट मॅचाक कारकळांत करतना एक आकस्मीक जावन एक आमगेले काम करची वायर हाय टेंशन वायर पळोवन अशें जालें, करंट शॉक जावन. तेन्ना सायड पुरो हांगा जोड पुरो वता आशिल्लें, एक पांयान लांबून आशिल्लो. तशीच बॉब घालतना आनी एकलो कामां चालू आशिल्लो या वयरी म्हणून, तो आयलो तेन्ना वयरी. तेन्ना अग्निशामक दानी येवन सायडा घरकडचे फाडल्यान तूं घालून देंवून हॉस्पिटला व्हेल्लें. ताजे नंतर ते एक आस्पत्रांत एक 30 दीस आशिल्लो. तेन्ना म्हाका कसो करता म्हूण म्हाका कळूंक नाशिल्लें. उलयता हें करता पुरो करता जाल्यार म्हगेल्या सगळें हांव एसीन तूं हे 2 फॅन घालून टायना मेळ आशिल्लो. म्हळ्यार सगळें आंग जोडून वचून आशिल्लो. पांयाचे चर्म काडचे, आत्तां दवरचे, आत्ताच्या पाटी चर्म काडचे. म्हळ्यार हांव एक पटी त्या सिनेमा पळयतना म्हाका म्हगेल्या जिवनाचे उडकास येता. त्या गेल्या सादूक गेले सगळेची बँडेज घालून, म्हळ्यार हांगा म्हाका माथ्याक बँडेज, हाताक बँडेज, पांयाक बँडेज, फुल्ल बँडेज घालून आशिल्लो. एकाड तेकाड हें करूं जायना. त्या डेली आत्ताची बँडेज चेंज करतना तें म्हाका कळनाशिल्लें. म्हळ्यार त्या नमुन्यान बॉब घालता आशिल्लो. तें सांगून प्रयोजन. ते म्हळ्यार फुल्ल जोड घालून आशिल्लो. मागीर म्हाका मागीर कळालें दुखी पुरो उंच जाता तरी एक 25-30 दिसान म्हगेलो हात काडला म्हणून म्हाका मागीर कळालें. ते वेळार म्हाका ते हात काडला म्हणून वच नाशिल्लें. तुमी हे हात तुमगेले हात काडला म्हणून तुमकां ज्ञानाक येतना तुमकां कशें जालें? कशें म्हळ्यार म्हगेलें जिवन गेल्लें म्हणून लेखलें अस्पतालांत भायर येतना. तेन्ना डॉक्टरान म्हणाली तुका पळयतना तूं सादारण व्यक्ती म्हण दिसना, तूं कसो एक जाता म्हणून हांव त्या हॉस्पिटलांत भायर येतना तें सांगिल्लें. तुमकां मनान तूं हें सगळे हात गेला, तुमगेले येद्राक दुर्बळपण आसा, तुमगेले दुड्डूय ना, काम करच्याक जायना, त्या दीस कशें काडले तुमी? कशें तुमकां एक धैर्य घेतलें, कशें काडलें तुमी? म्हळ्यार हांव एक अशें येतना तो येवो अंगडी येवन बसून फुड्या म्हूण पुरो म्हणून सांगून आशिल्लो. कोण? म्हगेले फुडल्या अंगडीची धनी. तशी एक 2-3 दीस चमकलो. एक 100 रुपया 200 रुपया परत दितालो. तशी आनी पेटी वतना ताणें हांगा येवचें नाका, ताका कसो जावं जाल्यार घर कडेन पेटया, ताणें येवचें नाका हांगा म्हणून. तेन्ना मना बेजार जालें कसो करचें म्हणून. तशीच एक फावटी सुसायड करा म्हणून जाल्लें. तशीच आमगेलें एक पोनेचार टेंपल आसा, तातूंत एक सान हॉल आसा. म्हाका एक 35,000 रुपया एक इंगसूर मेळनाशिल्लें. ते म्हळ्यार 10 रुपया इंगसूर बांदतालो त्या टायमार. ताणें एक 35,000 रुपया इंगसूर मेळनाशिल्लें. तेन्ना हांव त्या 35,000 एक सान सावंड सिस्टम पुरो घेवन आशिल्लो. त्या एक ओला वाडली की घाल्यार 350 रुपया मेळटा आशिल्लें. तशीच एक जिवन चलता आशिल्लें. तशीच जाता वतना एकल्या ताणें अशें करता अशें म्हणून येते अनुकंपारी मागीर केलेल्या कामाचे मोगा वयरी म्हाका ते वडावडी इव्हेंट येवचें सुरू केलें. फुलां डेकोरेशन मुडबिद्रे तेन्ना फुलां डेकोरेशन म्हणून आशिल्लें. तेन्ना देवस्थानां बदलून बसनासतना म्हगे एक अन्नालो भयणी अल्बम म्हणून कोड्यालचो अशी बसून आशिल्लो. ते आत्तां म्हाका उडकास येता.
त्यांना शिवला असं मग पळून ताण सांगेलं कसं आहे म्हणून काय ना म्हणून अशी रडता माझी मग बसेल असेल हांव मेल्ल्यार गेल्लो एक न्ही एक दीस तुका राजयोग अकस्मात हांव म्हणटा त्याला तूं तर म्हाका कत्त उडक आसतालें म्हळ्यार म्हाका कशें जाल्यार वाडना मेगेली मी ते 4 जण उपकारस ते म्हाका एक बारी खुशी आतां तुमगेले हातू तुमगेले गेल्लो तुमकां सादारण 23 वर्स प्राय काम तुमकां गुत्त आशिल्लें म्हळ्यार तुमी सान आसतना देखून तुमी तें काम करनाशिल्ले म्हळ्यार आतां एक अरेंजर्साल काम म्हळ्यार एक समारंभाक जावंक आशिल्ली पुराय वेवस्था करच्यो एक पेंडॉल घालचे साउंड्स फुल्लाचे आनी बरे डेकोरेशन्स चेअर्स टेबल्स हे ते पुराय प्रोवायड करचे एक हांडीचे घालोवचे तुमगेले हात ना तुमी त्याच समयार कशी करतालींची कशी करून घेता आशिल्ली कामां मागीर कसं म्हणजे म्हळ्यार मेगेलो प्लॅन मेगेले कामाच्या दितालो हांव त्या कामाच्यान खुशी जावन त्या रितीर हांव चलता आशिल्लो सो तुमी काम सांगचे कामाच्यांक हय तांणी करता तुमकां नवे कामाची मेळ्ळींची हय हां तुमी कामाच्यान पुराय वट्ट करून घेतला आत्ताय जावं जाल्यार हांव एक 4 जणांक न हाडल्यार तांकां बारी खुशी हांव सांगून काम करता आनी तांकां एक हें जाता वय आतां तुमगेले हात गेल्ले तेन्ना तुमकां खाण जेवण हें तें पुराय कशी करता आशिल्ली आन आनी अम्मा आशिल्लींची हां मागीर भाव आशिल्लो हां खाण जेवण सोड ते कोणूय दिताची काय जाल्यार व्हरलेलें काम पुरो करता न्हू मेगेलें वैयक्तीक वय हांव केद्दें म्हणूस मेगेल प्रयत्न मात्र जनाल प्रोत्साह आनी देवाल आशिर्वाद मात्र आज ही मुडबिद्रेचे एक परिसरांतू एक दक्षिण कन्नडांतूची एक GK मुडबिद्री म्हळ्यार एक व्हड नांव आज ही इव्हेंट मॅनेजमेंटाचे कोणाकय निमगेल्यार GK मुडबिद्रेले तांकां गुर्त आसा तांणी प्रायम मिनिस्टर इव्हेंट समेत प्रायम मिनिस्टराले कार्यक्रम समारंभ समेत तांणी केलेलो आसा तशी विंगड खंयची पुराय व्हडोड्ड समारंभ तुमी केलेलो तुमकां कशी हात दिजेले कशी जनालो सहकार मेळ्ळो म्हळ्यार हांव त्या संस्था विंगड संस्था आसतना तेन्ना मेगेलें काम तांणी पळयलां तें म्हाका मेन प्लस पॉयंट तें म्हळ्यार हांव तेन्ना मोबायल ना हें ना खंयचें ना त्या टायमार कोणाल एक कितले व्हड जनरल फंक्शन हांव केल्ला तांणीच म्हाका आपोवन वापस ताका गॅरंटी तो करता तशीची म्हणून त्या धैर्यार म्हाका ह्या बेळवणेर म्हाका आयलें हांव कांय करना जाल्यार मेगेलें एक देवादयान एक मेगेलें एक GK म्हणून एक नांव एक हांव केल्लें केन्ना स्टार्ट जालें म्हळ्यार ते आतां तुमी सांगले तुमी देवस्थाना बागला बसून आशिल्लींची ते हॉल आशिल्ले ते हॉला भितर साना फुल्ला ऑर्डर मेळ्ळे अशें तुमी मुखार आशिल्ले हॉड म्हणजे एक ब्रेक मेळ्ळेलो केन्ना तुमकां म्हाका नवोदयात राजेंद्र कुमार आनी भास्कर कोट्यानान म्हाका एक धैर्यान तूं एक फंक्शन तूं कोर काम कितले जन आले ते एक 20-25 हजार जण आले ओ आं तूं कोर काम म्हणून याद करता म्हणून वापस निमगेलें न्हू खरेंच न्हू म्हणून ते तुमगेलें धैर्य आसल्यार हांव करता म्हणून तेन्ना मेगेलें कांय नातिल्लें तेन्ना 2007 मुडबिद्रे स्वराज्य मैदानांत तांगेले नवोदय सप्ताहाचे हांव इव्हेंट करून आशिल्लो तेन्ना राजेंद्र कुमारान म्हाका सन्मान करून आशिल्लो ओ वीरेंद्र हेगडे तांचो तदनंतर क्रमेण तांची प्लस पॉयंट जाता वता न्हू राजेंद्र कुमाराल नेतो तूं कारकळा 3-4 वर्स वस नवोदय फंक्शन मेळ्ळें तदनंतर तुगेले कारकळा मस्तकाभिषेक केल्लो तशीच तुगेले CM फंक्शन तशीच तुगेले आमची गेलेले GSB संमेलना तशें व्हड संमेलन पयलीं कुंदापुरांत तूं ब्राह्मण संमेलनाचे टोटल इव्हेंट हांवें केलेले ओ आतां ते सामान मस्त सामान जावंक जाता तुमी एक काम करतना हें करतना त्या पुराय तुमी कशी ओंदून घेतले ताका दुडूय जावंक जाता मस्त दुड्ड म्हणून मेगेलो नाशिल्लें हांव 0 की 1 सोदून गेलो शिवाय मेगेले एका वयर हांव 0 घालनी हांव म्हणलो 38,000 रुपयांत हांव हिंगसुरांत करता आयलो म्हणून तशीच इम्प्रुवमेंट जायना कुडले म्हाका मेन फायनान्सान तूं वयर हाडलो म्हळ्यार कॅनरा बँक तूं म्हाका लोन अप्रोच केलो कशें म्हळ्यार म्हाका एक 50,000 वोट दिवन आसलींची ते SS नायकान ते 50,000 तूं वोट विंगड बँकांत लागून ताजी टर्न ओवर पळोवन SS नायकान म्हाका कॅनरा बँकान तूं 30 लाख लोन काडून दिला
आत्ताही कॅनरा बँक देवादायन म्हाका घे ताजे नंतर पुराय आमी इव्हेंटा जॉग जालो पुरो नवे घेवन येवची घेताचे आमकां एक लोन कडल्यान आनीक लोन एक लोन येना कडल्यान आनीक लोन तशीच इम्प्रुवमेंट जाता आमकां आता साधारण जी लेंथूची एक व्हड एक फंक्शन करचें म्हळ्यार जावं जाल्यार पुरो सामान तुमगेल्याक आसा एक व्हड एक हय एक व्हड एक साधन आहे ऑलमोस्ट तसं म्हळ्यार तुका मेरवणीक तरकद टॅब्लो समेत हांव करतालो 21 वर्स तोगून हांव टॅब्लो करता आसलो गणपतीले गंडलकट्ट्याचे गणपतीले सुरय वर्स हांव केलें गणपतीले काम ते हाजी काय तांणी इन्विटेशन दिवचें वचचें 7,500 तूं हांव त्या गणपतीले काम सुरू केलें सुरय वर्स तोगून आतां तांगेले 21 वर्स जाले त्या उडगासाक म्हागेले 21 वर्स जाले म्हणजे ते आतां म्हाका 45 काय 60,000 रुपया दिताचे वर्साक 2,000 रुपया घाल न्हू त्या टायपारी आतां तसं हायस्ट फंक्शन्स चवथीचे पयलीं एक विशय जालो तुमकां एका इव्हेंटान तूं पळयलें सकाळीं फलपल्यार 4 घंटा इतल्याक तुमी कामाचे न्हीद दोन आशिल्ली कामाच्यांक पांयान मुस्तू न्हू जागयत आशिल्लींची तेन्ना आमी मागीर ते कामाच्यांक नेमगेले तुका तांणी दनयान काम पांयान मस्तिल्लो न्हू तुका कसं नाही दिसनी वय म्हणून आमी नेमगेले तेन्ना तांणी म्हणाली जी ना तो म्हगेलो दन न्हू आनी ताका हात ना न्हू नातल्यार तो पांयान मस्ती नाशिल्लो ताणें पांयान मस्तिल्यार तो तितलो मोग करता आमकां म्हूण दिसलें म्हाका ह्या सांगता म्हूण दिसलें तुका ह्या विशय तशें तुमगेल्याक मस्त जना जी कामाचे काम करताची तांगेले तुमी पळोवन घेता आसाची तांगेले लायफ वता आसा तुमगेले निमित्त तुमकांय तांणी तितलेची मोग करताची त्या कामाचे आतां तुमगेले हाताक हें तुमगेलें जेवण करोत जेवो तुमगेलें वरलेले सकडें काम करोत जेवो करताची तुमगेले बांधव्य कशी साध्य जालें हांव तांगे एक वेळ सोवता म्हळ्यार ताणें लेपून घेताची कसं कित्याक शाळेंत सोवल्या जाल्यार दिता हांव बारीक मोग करता तांकां तूं सांगलें न्हू तुमी सांगलें न्हू आतां तशी तांकां जागोवचें हांवें कितले जाण आसाची कामां आवडटा एक आतां मदीं 5 जाण आसाची तुमगेले भावंडशे तुमी तांकां पळोवन घेता चेडूशे पळोवन घेताचे तशें न्ही टोटल एक आमगेले उठ्ठो आसता हांव एक फॅमिली हां म्हळ्यार तांणी म्हणजे तशीची कशें आसता तुगेल्याक सामको न्हू म्हणून म्हळ्यार कश्टा काम तुमगेलें एका खाली एक ऑफिसा काम नाही ऑफिसान तूं सकाळीं 9 दाखून सांजवेळ 5 ते करच काम नाही आहे हें प्रतिकूल सन्निवेशारी रात्री पल्ले करचें काम म्हळ्यार पांय इव्हेंट सकाळीं स्टार्ट जावं इनॉग्रेशन आसा म्हण जाल्यार पांय जावूं का पांय आज ना पांय करया म्हाका हुशार ना म्हूण बसच्या जायना तें हें इतले कठीण परिश्रमाचे कामान तुमी इतले तुमगेले हें आसल्यार तुमगेले अनुकूल आसल्यार ते खंयचे स्थैर्य खंयचे ते मनाचे धैर्य खंय दाखून येता तुमकां तें म्हाका वता म्हळ्यार हांव आतां एक उत्तर सांगलां रे तें जाय म्हळ्यार जायच म्हाका तें तुगेलें तांतू हेंचें ना म्हगेलें कॉम्प्रमायज जाना तसं जेवता एक हट म्हगेलें कसं जायन जाता ताका येता ताका सोदता हांव ताका म्हाका उलयना तशी म्हगेलें मस्त निश्टू जाताची मागीर ताणें येवपास उलयताची म्हळ्यार ताणें चूक केल्लें हांव ताका सोवतें म्हगेलें मनान हांव म्हाका तृप्ती कामाच्या तशीची कारण त्या जायन जाल्यार काडून वापस घालयता हांव सांगिल्लें अशी न्हू तूं तशी कसाला केल्लें म्हूण काडून हांव नातलें तेन्ना तांणी वापस री करताची आतां तशी केलो जेन्ना एक 15 वर्सां तांणी एक 10 वर्सां पडले पुरो आसनची तुम्हाला पूड दाखवून काम आशिल्लें आसाची ताजे किंद पूड करून काम आसलें जे आत्ते आपयल्यार येताची मुडबिरे गणपतीक टॅबलो करतना पूर येताची सुरू एकलो आशिल्लो एकलो म्हगेलो कामां आशिल्लो तेन्ना म्हाका काम उणें आशिल्लें तेन्ना तो म्हणलो हांव कामाक राव हांगा आसूं गे म्हाका एक काम आयलो वचूं काय म्हणून वच म्हणलें पयलीं आनी एकलो कामां आशिल्लो तो बैलगांवां वता म्हणून तुमगेलो ताकाय खंय जेव छान जेवका वच म्हणून तशें केलो जेन्ना सांजची बैलगांव ताणें वॉच हें त्या पुराण एक वॉच ताणें कामाच्या हाडून दिलेलें तुमकां एक मुडबिद्रे गांवतुल्या सहकार कशें आशिल्लो लायक आशिल्लें म्हळ्यार कशें म्हळ्यार रे हांव तांगेलो एक केन्नाय तांगेलो फूड तोगुनूय हांव तांगेलो टचार आशिल्लो
सुरू त्यांनी मग फॅमिली जो दूर केल्ले म्हळ्यार कशें म्हळ्यार वो आनी आमकांच कश्ट म्हणून जाल्यार आत्तां देवा दयेन तांची फॅमिली म्हाका आपोवन उलयता त्या म्हाका एक बारीक कशी ताजी जायना मागीर अशी हें तशीची आतां काही चमकाल्या री येवकाची व्हडली केक म्हणून तेन्ना एक फावटी वताना तांणी एक फावटी स्टेजार म्हगेल पांय धरतना म्हाका एक फावटी बेजार जाता म्हळ्यार म्हगेल म्हाका जेन्ना ऑर्डर प्रायाच आसांची प्रायात हांगेल तो पांय धरना म्हगेल पांय धरता तेन्ना म्हाका बारीक बेजार जाता तेन्ना तांणी म्हणून हांव तुका तुक्क म्हणून पांय धरला न्ही तुगेलो आशिल्लें एक आतां तुका आख्खा पांय धरचें म्हणून तुमगेले आनू अम्मा मस्त दुर्बळपणारी तुमकां वाडयल्या म्हणून तूं सांगलें हय तुमगेले एक्सिडेंटा वेळार तांणी आशिल्लींची हय आतां अम्मास की अम्मास अम्मास अन्नान तुमगेले अभिवृद्धी जाल्लेले तुमी सक्सेस जाल्लेले पळयला की एक 7-8 वर्स पळयला सो तांकां कशी तांगेलो अभिप्राय आशिल्लो म्हाका व्हडलीक जागो म्हणून मन आस आशिल्लें अन्नाक तांणी व्हडली जेतना तांणी नाशिल्लें तुमगेले व्हडलिके विशय सांगाचे व्हडलीक अशी जी इम्प्रुवमेंट जायना कुठले फॅमिली तांणी पळय चेल्ली सोदूंक बस जाल्लींची तेन्ना मेघल अंगडीन तूं एक क्लार्क आशिल्ली ती म्हणाली विंगड जेन्ना व्हडलीक जाता हांव व्हडलीक जाता म्हणून तशी फॅमिली तांकां म्हणलें हांवें अशी अशी व्हडलीक जाता म्हणून ताकाची जाय तुगेली खुशी म्हणालींची तशी फुडल्या दीस रात्री तेगेले चेल्लेले बोवा आपोवन म्हणलें हांव अशी अशी म्हणून ती वय म्हणाली मागीर डेकोरेशन जाता आसा कामाच्याक वतना फॅमिली तांकां एक 7 घंटा तकून फोन करून सुरू केलें फॅमिलीक फ्रेंड्सांक हांकां ताका पुरो पांय व्हडली का मागीर येवका म्हणून पुरो जेन्ना आश्चर्य जाल्लें कसो जालें म्हणून जाल्यार पुरो फॅमिली तांणी आयलें व्हडली केक आतां एक चेडूस चेडूस सांची क्लास शिकता आसा तृप्ती म्हणून नांव दवरलें हां भारी संतोशा विशय एक सक्सेसफूल मनशाल म्हाका एक यशस्वी मनशाल म्हाका एक बायल मनशाल हात आसता म्हणून आयकल्यांचे आमी तशीच तुमगेले 2 हात नातल्यारय तुमकां तुमगेले बायलेनाची तुमगेले आधार राबून घेवन तुमकां एक आदर्सून व्हेल्ले म्हणून आमी म्हणत बारी एक अभिमानाचे विशय तुमगे सगळे लायफाचे एक इन्स्पिरेशन एक आमकां एक प्रेरणा आमकां आमी येदेसान कशें की आमगे लायफान जाली कुडले आमी भिवन बसताची तुमी तशें न्ही तुमगे सर्वस्व गेल्यारय तुमी उपास उठान राबिल्ले एक गाथा एक काणी ती भयंकर रोचक आनी अभिमान जावचे दिवची काणी एक प्रेरण दिवची काणी तुमी आत्ताचे संदर्भारी ह्या आमगेल्या युवजनांक तुमी कसो संदेश दिवचा इश्ट पावता एक कसो म्हणजे म्हळ्यार खंयचेय जावचे एक लायकाक म्हणून ताणें चिंतल्यार ताका केन्नाय एक हें आसा फाटीबल आसा देव सोडून घालना एक इंटरव्यू फायल जाल्यार विंगड एकल्यान फोन करून न्हू तूं यो आमगेले तूं कामाक म्हणून ताजे लायक काम मेळूं चान्स आसता ताका ह्या इंटरव्यू फायल जाल्लो म्हणून ताणें गेल्ला बशी ताणें वेस्ट ताणें तागेले कसो आसल्यार तागेले प्रयत्न मागीर एक कामाक केन्ना तो मोग केल्लो तो केन्नाकय हाजी काही तो दुर्बल जायनी कामा म्हणून कसं म्हणून आसता तें आमी केन्ना मोग करताची दुड्डू नेक्स्ट काम केन्ना आमी मोग करताची तेन्ना आमी केन्नाकय देव सोडून घालना मोग करताल्यांक ಕೆಲವು ಜನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಕಾಮತ್ತಲ್ಲಿ ನೆತ್ತಾಚಿ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಚಿ ಕಸಲೆ ಕರ್ನಾಚಿ ಕಾಲಿಗೆ ತೆಗ್ ಜನ ಇಲ್ಲಿಂಚಿ ಕಾಮ ಜಾಯ್ನ್ जावचे आमी 2 जन आयल्यांची एंट्री करी म्हणून अंगडी क्लार्कांत ಕೆಲವು जन आसांची संबळ कितली दिताची म्हणून ते क्वेश्चन ना मेल अंगडी ताका येवच्या का ना तेन्ना लेखताची कसं म्हण हांव लेखता कसं म्हळ्यार ताणें दुड्ड मात्र मोक्काची ताणें तें म्हणटा पुरो जनाक म्हणटा जागो जाल्यार बारी चांग विचारू एक कामाक मोग केल्यार दुड्डू आपापी येता खंडित न्ही खंडित तुमी तुमगेले वृत्ती जिवनांत तुमी मस्त सकट साधन केलें मस्त सकट काम केलें विंगडाल काम मस्त तुमी केलें चंदू करून दिलें व्हड व्हड समारंभ मस्त चंद रितीर जावची वरी तुगेलें योगदान आसा तर तुमकां अत्यंत सॅटिस्फायड म्हळ्यार तुमकां मस्त तृप्ती दिलेलें काम म्हळ्यार कोण जालें
राजेंद्र कुमाराला हं. राजेंद्र कुमाराला तशें केलो मस्तच तांणी सोडचें कसो जाल्यार करो म्हणून हं. मेगे माइंडाची खर्च करून न्हू हांव करता वच हं. ಕೆಲವು ಜನ ताका कशें येवं कशें एक फंक्शन इतलें जेवण ताका कशें येवं ताका करी म्हणून हं. तशी एक वॉल करून आशिल्लो हांव हां एक जी.के. गार्डन सिटी म्हणून एक सान वॉल केल्लें हां खंय मुडबिद्रची हां त्या कशें म्हळ्यार पुरा जेन्ना खोडेलान तूं वचून उडबिद्रांनी वचून ओपन गार्डन म्हणून व्हडली पुरो येतालींची हं. तशीच हांव सांग म्हणटा एक जी.के. गार्डन सिटी म्हणून एक केल्लें सुरेख पुरो गुड्ड्यान पुरो कसले हें पुरो म्हणटालींची आद्या उदयन लायक नांव आसा हं. तशीच म्हळ्यार कसो म्हळ्यार आनेकल्यान सांगलें म्हणून त्या राबोवचेनाच वय हांव म्हणलो एक फाटी काम केन्ना मोग केलें आमी वय हांव त्या जाग्याक तशीच वय हांव इम्प्रुवमेंट करता जमको शिवाय ते कोणे नानशी म्हणून ना वय आत्तां तेजे मुखार ताका जन आसांची हं. ते व्हडलीक ना मुंजी ना जन ना म्हण ना कोयर काडून ना म्हण ना वय त्या जागान तुका जन जावपाची कोयर काडपाची वय वय आतां बाकीच्या वॉलांत बरें तशें न्ही व्हडलीक पाय जाल्यार आज शिल्प काडचे वय त्या टायपार चलता आसा जिवन जेव्हा गणेश माम तुमगेले एक प्रेरणादायक जिवनाचे काणी आयकून आमकां मस्त अभिमान दिसता असल एक अदम्य कोंकणी चैतन्य तुमगेले विशयार आमी कितली भरम पावल्यार उणें आनी तुमगेलें जीवन सकट जनाक एक प्रेरणादायी जावन आसा तुमी आज आमगेल्या स्टुडियोंत येवन तुमगेले विचार तुमी आमकां वांटून घेतलो तुमगेले जिवनाची काणी आमगेले वटू सांगून घेतली हेजे खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मस्त धन्यवाद धन्यवाद